बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. आज जो कोण जन्मदिवस आचरसन आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां आमी व्हडा संतोषान वेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. काजराचो वार्षिक दिवस आचरशितल्यांक तुमकां वेरी हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी म्हणटा. नव्या घराचें उक्तावण करतात. ह्या तुमकां कराराचें खरीं आसा, रोसाचें खरीं आसा, काजाराचें खरीं आसा, दुसरे दुसरे जुबल्यो आसा, थोड्यांचे पयले कुमगार आसात आनी विविध तरांचे जुबल्यो करतात. तुमकां हर एकल्यांक आमी देवाचे विस्नार आशिर्वादा मागून जे कितें तुमी आशेतात तें सगळें देव तुमकां फावो करून दी म्हण आमी मागता. जन्म दिवसाचेर शिता रुफिना लोबो बोंदेल, रॉन्सन डिसोजा, सिल्विया डिकुना वालेन्सिया, 10th बर्थडे ऑफ जेन्सन नोएल डिकुना, एंड्रू डिसिल्वा चोक्काडी काटपाडी आनी पेट्रिसिया टेनेसी USA, लिली डिसोजा रुसे वेडिंग एनिवर्सरी, जॉन रोड्रिगस and मेटिल्डा रोड्रिगस, लतीश आल्विटा फेरावो परमानूर म्हणजे लतेशा अँड आल्विटा जैसे फेरावो परमानूर. देवा कर्ग आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमेता आनी अद्भुतां दैवी कलोरित्र मंदिरांत हांगाच्या मागण्याद्वारे रितीरिद्वारे तांणी अनुभव केल्या देखून. ट्रेवर पिंटो, क्लेमेंट लोबो for all the blessings in life, Ronson D'Souza for all the blessings received in life, Sant Anthonyच्या मानाक लीना सल्डाना, जेजू वळखाच्या मानाक लीना सल्डाना. जायते आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळ्यांत आनी तशेंच यशस्वी मेळ्ळ्या आपणाच्या प्रोग्रामांत देखून. लविना विनोद फेर्नांडीस, जानिस जेसिका डायना जेरोम उडपी, विनीता डिसोजा कॅनडा, सायमन आनी डॉटी डिसोजा पालिमार, मॅक्सिम पिंटो निडोडी, जॉयलिन मिनेजस बांगला, डायना हॅमर्स कुलशेखर, लिली डिसोजा सारीपळ्ळा, वॉल्टर शालिनी सिक्वेरा आनी कुटुंब किन्नीगोळी, जेनिवीव डिसोजा, डॉरी मोंतेरो सुरतकल, जॉयस रस्किन्ना बोंदेल, बॉनी डिसिल्वा for all the prayers that are answered, blessings received and continued mercy and protection in our lives. Roshan Korda Shirva, कॅन्सर पिडेंतले गुण जाल्ल्या पासत, मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, बरी सैरीक जाल्लेल्या पासत, कुडींत असली दूख देवान निवारलेल्या पासत, त्या थायरॉयडाच्या समस्येतान देवान निवारलेल्या पासत, दोळ्यांक बरी दीस दिल्ल्या पासत, दोळ्यांची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, ब्रेनाची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, किडनीचे समस्या असले आतां ते देवान निवारलेल्या पासत, फॅटी लिवर आनी गॉल ब्लॅडर पातर आसले हे सगळे पिडा बऱ्या चिकित्से वरीन बरी जाल्ल्या पासत, मुताचें इन्फेक्शन गुण जाल्ल्या पासत आनी पायल्स पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, जागो नावार जाल्ल्या पासत आनी जाग्याचे समस्ये देवान पयस केल्ल्या पासत, इत्यार्थ केल्ल्या पासत, भाव भयणी मदें जागो बऱ्या तरान वांटे जाल्ल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, काजराचें खारीं रोसाचें खारीं कराराचीं कार्यां सगळीं बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत आनी थंयसर प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, गांवाक येवंक आयकनातली धूव वेळार गांवाक आयिल्ल्या पासत, भुरगीं काज जावंक आयकनातली धूव तशें पूत वेळार काजर जावंक आयकन आतां सैरीक सोदून आसात आनी थोड्यांक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. घोव बैलां मदें आसले मनस्ताप पयस सरलेल्या पासत, रेतेरीक आयकनातले रेतेरीक आयिल्ल्या प्राण घरांत विशेष शांती समाधान आनी संतोष आयला रेतेरीद्वारे देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्यासां पासत भक्तीपणान मागया. 32 years old jobless man, desperate in life, requesting for a suitable job soon. एक बरें काम मेळचें पासत कामनांतल्या समेस्त पासत आमी भक्तीपणान मागया. तशेंच भुरग्यांचें बेळणें मेळचें पासत एकल्या काजर जावन 6 वर्सां जालीं देखून आमचे लागीं मागोवंक उलो दितात. रोहन आनी सस्मा सिक्वेरा भुरग्यांचे देणें तांकां लाभचें पासत आनी पयशे होगडायल्ले पाटी मेळचे पासत. ह्या दिसांनी स्कॅमांत सबार जाणांनी थोडे हजार, थोड्यांनी लाखांनी, थोड्यांनी करोडा वयर पयशे होगडायल्यात. ते तांणी सायबर क्रायमांत अपील केलां पूण वेळार ते पयशे पाटी मेळचे पासत देवान तांची दुकां पसून काडचे पासत आनी कोणी स्कॅमान सांपडां नासच्या पासती आमी मागया. जसिंता डिसोजा, तशेंच लीना सल्डाना फॉर गुड हेल्थ, गिल्बर्ट डिसिल्वा फॉर गुड हेल्थ ऑफ फ्लोरीन पिंटो बेंगलुरू, for the special intentions of Blaston Arana Mudbelde, protection for Roshan Nazareth from all evil and harm done by
शाहीन ऑर एनी अदर पर्सन वायट सवयक वळख जाल्ल्या कुटुंबाच्या सांध्यान वायट सवय सोडच्या पासत विशेष आमाल पिवणें सिगरेट गॅम्बलिंग पयशांनी खेळचें ड्रग्स आनी इश्टां सांगाता भोंवचें आदलें देवान तांकां सुटका दिवच्या पासत कुटुंबांत असले देंवसराच्या सैतानाच्या सर्त बंदड्यांतले सांकळींतले जाळांतले त्या वशीकरणांतले देवान निवारचे पासत आमी मागया. आर्या डेसा कालातूर देवाकार आनी होकलाब दिवन ताचे त्या खातीर म्हाका उलो दिता. मॅकलिन पिंटो शक्तीनगर, ॲरन अल्मेडा बेलमन मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारचे पासत कॅन्सर पिडा गुण करचे खातीर आस्पत्रेंत असलो मोगाचो मनीस बेगीन फाटीं येवच्या खातीर धपरागाठी सर्जरी जायचे म्हणटा सोलोंक जायना तांकां बरें जावच्या पासत आनी पांयांत किळे जाल्यात तांतले देवान निवारचे पासत बरी सैरीक जावचे पासत आनी तशेंच काजाराचें कराराचें कार्य आसा ह्या दिसांनी बऱ्या तरान जावचे पासत मोगाची मनशां ह्या दिसांनी पैण करतात तांचें पैण सुरक्षीत आसचे पासत बरें काम मेळचें पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर परगांवांत परमनंट विजा परमनंट रेसिडेन्सी मेळच्या पासत आनी गोवा बायलां मदें आसले सगळे समस्या इत्याद जावचे पासत घरा वचोंक बरी वाट रस्तो जावचे पासत कुटुंबांतले समस्या देवान निवारचे पासत म्हाका उलो दिला. आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगाड्यां पासत पूर्व वचों पासत भक्तीपणान मागया. देवादीन जाल्यार कुटुंबांत पिंटो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यान उडास करता आयवन पिंटो. तशेंच सोजा गेल्या आनी टिकोना गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यान उडास करता जेसिंता डिसोजा. देवादीन हेरिक पॅट्रिक डिसोजा, लुसी साल्डाना वामांजुरू, इवलिन सिक्वेरा 24th डेथ एनिवर्सरी आनी रिचर्ड एल सिक्वेरा कंकनाडी मँगलोरू. ग्रिगरी लॉरेन्स मोनीस मडंत्यार कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता निर्मला लोबो. देवादीन बेंजामीन आनी फ्लोरीन सर आत्म्यास उडास करता ब्रेंडा फेर्नांडीस. देवादीन लिल्ली जॉन मथॅस, बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा, कॉसेस आनी जोसेफ डिसोजा, पॉल मिनेजस, बोना मिनेजस सिर्वा, मोंती मिनेजस सिर्वा, स्टॅनी मिनेजस मुतरंगडी, जॉन आनी मेरी सरावा निटोडी. लोबो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यान उडास करता लिली अल्वारीस मुक्का. देवादीन जोस्फिन डिसोजा बेलमन, चार्ल्स रिटा पिंटो बिजई कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता मिशेल मोंतेरो. देवादीन सेलेस्तीन अराना सिर्वा, मॅक्सिम सेरावो मन्स मायंड मास हेजमाडी. देवादीन रोजा पिंटो, मॅन्युअल आनी इजाबेला फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता गॉडफ्री फेर्नांडीस आनी कुटुंब मन्स मायंड मास म्हयन्याचो उडास. देवादीन रिटा सिक्वेरा पुलकंतल्या सर आत्म्यास उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. सस्नस विषय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशांचेर फांगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमीन. सरलेल्या मरण पावल्या समेस्त बोड तांचे आत्मेन देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमीन. तुझे पहिले येणे नियाळू तुझ्या दुसऱ्या येण्याक मोगान रेखता तुझे मन पुनर्जीवन पण संभ्रमन अर्गा बलिदान हे भक्तीन भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. जेजू क्रिस्त म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आदवेंताचो काळ म्हणजे क्रिस्त येण्याचो काळ सुरू करता. 4 हफ्ते आमकां पवित्र सभा दिता. जेजूच्या येण्याक आमी बरोशान तयारी करूंक आनी 4 हप्त्यांचे 4 विशय तुमकां कळीत आसात गी. 4 विशय मुखार थंय 4 वाती थंयसर आसात, थंयसर बरयल्यात. 4 हप्त्यांचे 4 विशय जेजू थंय ताचे येणे आमचे थंय जातना आमकां बरोवसो आसा. पयलो हप्तो बरोवसो होप. दुसऱ्या हप्त्यांत आमकां विशय आसा शांतीचो. जेजू थंय मात्र आमकां खरी शांती मेळटा. तिसऱ्या हप्त्यांत आमकां आसा विशय संतोष. खरो संतोष, द जॉय कम्स फ्रॉम जीसस. आनी लास्ट निमानो नतलां फेस्ताक भोव लागीं आसतना आमकां मेळचो विशय 4थ्या हप्त्याचो, तो जावन आसा मोग. जीसस इज लव.
आमचो मोग केल्लो तशें पयलें येणें त्याच मोगान जाल्लें, दुसरें येणें बरवशाचें आनी ह्या दुसऱ्या पयल्या येण्या मदें आनी एक येणें जावंका, खंयचें? तिसरें येणें. जें येणें तिसरें कोणाचेंय जाता तांकां बेना, तांचे थंय बरवोसो शांती, संतोष आनी मोग जेजू खंडीत दिता. ह्या खातीर आमी मागया एक घडी बरो आमचे दोळे आमी धांपया, बरो काळ आमी सुरू करता. एडवेंट इज वेटिंग. जेजूक राखून आसचें, जेजूचें येणें आमचे थंय जायचें, आमच्या हर एका संगतींत जायचें, आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या संबंधांत, आमच्या पथकांनी, आमच्या बंदडेंत, पिडेश्टेंत, कश्टांत जायचें. हाची सूख मेळोवंक आमी आयल्या. ह्या बलिदानान जेजूचें येणें जाता, जेजू आमकां मेळटा. तोच बरवसो शांती, संतोष आनी मोगान आमकां आमी तयार करया. हे घडी आमचे दोळे धांपया, आमचें जिवीत मना काळजांत ताका उक्तीं करया. आमचे अस्कतकाय उणेपण पथकां वळखून ताचे लागचें मुखसने मागोवन सांगता आमी म्हणया, हांव पथकी सर पदवीदार देवा, हांव तुमकां भाव भयणो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसत बगेन सदां सांगवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर पदवीधरा देवा, तुवें बसायलेल्या सडवंदराक बऱ्या करण्यांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोवंक वेचाक आमची काळजां मनां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राजान सासणाचें सूख भोगूंक बरवशान आनी शांतीन, संतोशान आनी मोगान आमकांय फावो कर. हे आमी मागता आमचे सुमया तुज्या पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जुदा आनी जेरुजलेमा विशीं आमोजाच्या पुता इसाइयान देखिल्लें दृश्य. अंतीम दिसांनी अशें घडटलें. सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातालो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उंच उबारलेलो आसतालो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वाळून येतालीं. जायत्यो परजा ताचेशी येवन म्हणटाल्यो, येया सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतालो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोवंक पावतल्यो. कित्याक सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतलें आनी जेरुजलेमातावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां मदें तो न्याय करतालो आनी जायत्या परजांक नीत करून दितालो.
ती आपल्यो तलवारी मोडून नांगर करताली आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करताली. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तलवार उबारचे ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. जाकोबाच्या घराण्या ये सर्वेस्पराच्या उजवाडान आमी सोलुया. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवका. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो व्हरतो संतोस म्हाका बगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसालेमा. तुज्या दरवाट्यांचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबान बांदला आमचे जेरुसालेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो. वय सर्वेस्पराचो कुळयो तो. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सगल्या म्हज्या भावा भयणी आनी मित्रां पासत शांती तुका म्हणून हांव मागतां. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा बिडार करना देखून तुका नंदन जावं म्हणून हांव प्रार्थितां. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सा पावलून रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, कसल्या वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आमचें तारण आमी सतपणूक सुरू करतना आसले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. रात काबार जावन आयली. दीस उदेंवसो जालो. देखून काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजा कावाच्या नेसया. आमची साल समकन दिसा उजवाडा जियेतेल्या जाणांक सहज जाल्लें जावन आसूं. पोटार्दपण वा बेबदेपण वा कामाचार वा बसकळपण झगडीं वा मोसोरो आमकां नाका. सोम्या जेजो क्रिस्ताकच आमचे झुजा कवाच कशें नेसा आनी कुडीच्या ओडण्यांत दादोशी करची चिंता ह्या फुडें सोडा. देवाचें उतर. देवाची वडोवका. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुझी काकुळत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची चडवण कर. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमच्या सवे असू मातेवा परमरे चिसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुकाय सम्या जेसू आपल्या शिसांक अशें सांगी लागलो जशें नोएच्या काळार घडले तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारय घडतलें जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यान लोक खातालो आनी पियेतालो लग्न जातालो आनी लग्न करून दितालो आनी पुर्तुगाल येवन ते सक्कड वाळोवन वचासर तांकां कळीत जावंक ना तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळारय घडतलें तेदवा शेतांत आसलेल्या दोगां दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले दांत्यार दोळूंक बसलेल्या दोगी स्त्रियां मदले एकलेक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले देखून तुमी जागृत रावा खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेनांत उडास वरा सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पोण नागोवंक ताका सोडतो ना देखून तुमी आयते रावा कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो क्रिस्त येण्याचो काळ 4 हफ्ते आमकां पवित्र सभा दिता जेजूच्या येण्याक तयाराय करूंक 4 विशय आमचे मुखार दवरता आमी म्हळें होप पीस जॉय एंड लव बरोवचो शांती संतोष आनी मोग 4 विशय घेवन आनी जेजूच्या येण्या वरवीं हें सक्कड जाता म्हणून आमकां पवित्र सभा आनी आमचो पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता हो आमचो बाबार्थ आनी हो आमचो बरोवचो आनी हें आमचें मागणें जायचें ह्या 4 हप्त्यांनी क्रिस्ताच्या येण्या वरवीं जें कितें तो करूंक आशेता आमचें तें ताका आमी करूंक सोडिचें देखून आयचो संदेश हांव तुमचे मुखार नियाळटां क्रिस्ताचें येणें बरवशाचें देणें क्रिस्ताचें येणें बरवशाचें देणें आनी तसलें देणें जेजू ताच्या येण्या वरवीं आमचें तें आसा करता रोमाकारांचें पत्रावळ 10:11 ओळ एक उतर आतां उतर नियाळा पवित्र पुस्तकान कितलें बरवशा विशयान सांत पावलान मस्त बरयलां ताच्या पत्रांनी 10:11 ओळ रोमन्स 10:11 कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा कितें म्हणटा ताका सतमानतलो कोणूच लजेक पडना आमी बरवशाच्या ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आसा वर्सा केर जालें गी जुबलेवाचें ना क्रिस्तियनाचो काळ सुरू करतना पलांतावन म्हणजे नोव्हेंबर 30 तारीख येता 1 म्हयनो आमकां आसा आतां ह्या जुबलेवाच्या वर्सा 11 म्हयने गेले पूण 1 म्हयनो उरला आमी येदोळ बरवशाची यात्रिकां जावन हांव तर आनीकी जावीत स्वता 1 म्हयन्यान 4 हप्त्यांनी क्रिस्तियनाच्या काळार आमकां एक अवकाश सोमीन दिता पवित्र सभा दिता आनी आमी बरवशाची यात्रिकां वा ते बरवशाचें देणें आमकां मेळासं ह्या खातीर आमी कितें करये जेजूक सतमानचो लजेक पडना गोंयच्या भाशेन तांच्या वंजलांत अशें बरयलां बरवसो आमकां फटयना बरवसो आमकां खंय देव आसा थंय बरवसो आसा Where there is God, there is hope. So बरवसो फटयना फटोवचें आमकां दुस्मनान देवसरान देव फटयना जेजू फट मारिना तशें उतर फट न्हय सत
देखून बरोवसो निराश करेन आणि तेंच पत्र रोमागरांचें पत्र वचवर 10-13 वळ पूण आमकां बरोवसो फटयना जेजू थंय बरोवसो आसा खरें पूण आमी कितें करूंक जाय 13वी वळ काल म्हणटा रोमन्स 10:13 पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तक आणि एक बडी म्हणटा सांबाळ पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा काल म्हणटा प्रमाणे सर्वेस्पराचे नाव सो कोण सर्वेस्पराचें नाव उलो मारता हर एकलो तारण ताका तारण मेळटा ताका सोडवण मेळटा आमी उलो मारीजे कोणाचें नाव केदोळा उलो मारीजे हर एक वेळा आमच्या हर एका परिस्थितीत आमी उलो मारीचे कोणाचें नाव जेजूचें आनी कोणाचें न्ही हर एक परिस्थितीन आज तो बरोवसो शांती संतोष मोग जेजूच्या नांवार जायचे वी हॅव टू आस्क आमी विचारिना जाल्यार जायना आमी न्हिदोन पडल्यार जायना कधीच जायना आमी काम करूंगा सो जेजू आमकां मेळोवंक येतना आमी तयार आसूंगा आमी जेजू कडेन मागोवंका विचारूंक आसा देखून आज जेजूचें क्रिस्ताचें येणें बरोवशाचें देणें हें कशें जाता हांव तुमचे मुखार आज मोठव्यान तुमकां सांगता जेजूचें येणें पयलें येणें जालां गी जेजूचें पयलें येणें केदोळा जाल्लें केदोळा हाका आमी म्हणटा हांव 3 शब्द वापरता हांव इंग्लिशान हिस्ट्री मिस्ट्री एंड विक्ट्री जेजूची 3 येणे पयलें येणें हिस्ट्री दुसरें येणें विक्ट्री ह्या पयल्या आनी दुसऱ्या येण्या मदें हिस्ट्री आनी विक्ट्री मदें मिस्तेर आसा मिस्तेरा बरी तरेतीर जाता सिक्रेटली कोणाकय कळना तें व्हडलो आवाज गरजना जेजूचें येणें जातना बारीक उठान जाता तें देखून मिस्ट्री हिस्ट्री एंड विक्ट्री जेजूचें पयलें येणें हिस्ट्री आमी काले म्हणटा कोंकणीन चरित्रा तें चारित्रीक घडीत देव मनीस जाल्ली घडी तें आमी आचरण करता डिसेंबराच्या 25 तारीखेर नतलां फेस्ताक आनी ताका मस्त तयारी आमी करता कुसवार करता डेकोरेशन करता मस्त आमच्या अंगडीन ती आसा मस्त सामाना स्टॉलान वसा आज पाटी येतना एक दिश्ट घालून वसा कालें जाय वरां आचरण करा वी नीड टू सेलिब्रेट आचरण करीजे कुसवार करीजे डेकोरेशन करीजे गर्दनाचो गोठो करीजे आज सकाळींच कोणेंय म्हळें आतां गर्दनाचे गोठे रेडीमेड मेळटात फादर रेडीमेड वर न्हू दांपून दवरल्यार जालें क्रिस्मस येतना उक्ते केल्यार गोठो Praise the Lord. Hallelujah. So आमी तें चारित्रीक घडीत आनी जेजू आयिल्ले मनीस जावन अस्कत बाळ जावन आमचे बरी मनशा रुपार जियेल्लो आनी खुर्साक मनशा रुपार वचून पाताक पिडाशिडा सैतानाक ताची कामां नासकन मरण नासकन आमकां जैजोन दिल्लो जेजू तें पयलें येणें पूण आतां दुसरें येणें जावचें आसा जेजूचें खंयचें दुसरें येणें केदोळा जाता मत्तेवाचो वंजलावसर 20 आनी 4 आमी वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 24 दुसरें येणें जेजूचें जातना 30 आनी 16 आयच्या वंजलान 30 आनी 7 आमी वाचलें एक वळ फाटीं आसा मॅथ्यू 24:36 हे दुसरें येणें संवसाराखेर जावचें वा आमी संवसाराक एक दीस आखेर जावंका सगळ्यांक वचोंका आसा की ना हांगा कोणी परमनंट आसात की हात वयर करा कोणी ना तुमी ना हांव ना सो दुसरें येणें जाता आनी आज वांजेलांत आमी आयकलें सोरा बरी कळीत नासले वेळार ते नोयेच्या काळार कितें जालें बुर्तुगोल तो बुर्तुगोल येवच्या त्या नोये तारवाक रिक्षा आदल्या दिसा पर्यंत खावन पिवन गम्मत आसली चिंतूंक ना जालें आनी आमचें तें जाता कोणाक केदळा आमी नेना पूण हो संवसाराखेर जावंक आसा कोणाक गोत्तू केदळा जाता म्हणून कोणाक गोत्ता संवसार केदळाखेर जाता म्हूण
20:4 मॅथ्यू 24:36 कितें म्हणटा देवाचें उतर? पूण तो दीस वा ती घडी तो दीस वा घडी केदळ येताली केदळा येतली हे बापाक एकल्याक बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गींच्या कोणाकच गोत्तुना देखून कोणे कोणे सांगचें पाती नाकात इंटरनेट आनी तें पुरा पळोवन तकली पाड करनाकात फाल्यां येता पळोवन कोणाकी गोत्तुना बायबल स्पश्ट करता ती घडी बापाक एकल्याक शिवाय डोंट नो मागीर कोणाकच सर्गींच्या दुतांक सर्गींच्या दुतांक वा पुताक सयत गळीत ना पळया बापा सो एक गूट पुताकी गोत्तुना शिजुकी गोत्तुना सो बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकी कळीत ना पूण संवसाराचेर जावचो तें गरज न्ही आमकां पूण आमी एक दीस ह्या संवसाराक सोडून वचोंका हो संवसार कितल्या दिसांचो 4 दिसांक एका किर्तनान बरयलां मनशाचें आवक कितलें खंय कितलें तुका कितली जाली 79 ताका 79 जालीं पूण एका किर्तनान 90 किर्तन 90 9 तातूंत बरयलां मनशाचें आवक 70 वर्सां पूण कोण इल्लो घट्ट आसा ताका 82 उरलें पुरा बोनस तरी दोळ तयार जाय जाल्लें रेडी आयगी प्रेज सो मोगाळ बाबा आमी दुसऱ्या येण्याक तयार जायचे न्ही भियान आमी भिवंक नुसो जर आमी बरी जिणी जियेल्या आज जेजू थंय आसांव ह्या संवसारान ही संवसारान मेळची 70 80 वा 20 40 कितलीं जावं दी बरें करून जियेलें जाल्यार भियेचें म्हणना कोणाक भियोवचें आमी जीव करतल्या काल्याक भियेचे पूण जेजू येतना काल्याक भियेचे दुसरें येणें जातना काल्याक भियेचे देखून देव आमकां भियोवंक करना पवित्र पुस्तक आमकां भियेचें म्हणून सांगिना भे देवसराचें भे देवाचें न्ही देखून आमी तयार जायचे दुसरें येणें जेजूचें जाताना हेब्रेवांचें पत्र वचोर 9:20-8 वळ काडा ताचें येणें जावचें आसा मिसार आमी म्हणटा आमच्या बापाच्या उपरांत तुमी आयकलां पदराप मागणें करता मिसार कले मागणें करता आमच्या बापाच्या उपरांत कोणाकी गोत्ताय तुमी बरें कर मिस आयकल्यार भेटयल्यार तुमकां कळटा थंय हें उतरां आसा खंयचीं उतरां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत कालेंदी सवस्काय आमकां दी मागीर सर्गींचें भाग आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशा नत्रेकतेल्या सोर पातकांतली आनी आकांतांतली वाटय तुझ्या पुताचें येणें बरवोशान करून आसलें आमी बरवोशान आसा गी तुमी बरवोशान जेजूची वाट पळोवन आसात गी 70 वर्सां जाल्लीं वय म्हणटात उरल्लीं कांय म्हणटात सो आज आमी तयार आसा तर देखून वो काळ क्रिस्तान्याचो काळ 4 हप्ते पवित्र सभा आमकां लक्षिल्ल्यान दुसऱ्या येण्याक तयार करूंक सांगता पयले येणें आचरण करचें करया तें सगळां करूंक आमकां पूण दुसऱ्या येण्याक ही जबाबदारी आमी घेवचे जागृत रावचे तयारी करीचे आनी तशें येणें जाताना कितें पळया आमी भिवंक ना 9:28 काले म्हणटा कित्याक परत्यान येतलो हेब्रेवांचें पत्र 9:20-8 वळ बरें कर नायका कित्याक तो परत्यान येतलो मागीर पातकाचो नाश करून पातक्यांचो वा पातकांचो नाश करूंक न्हय तें ताणें केलां जेजू थंय पातकां नाश जाल्यान खुर्साक खिळायलां पातकां पिडाशिडा सैतानी चलोवला सो पातकांचो नाश करूंक न्हय मगार खाले घेता पगार ताचे येण्याची ताच्या येण्याची बरवशान वाट पळोवन आसल्यान रावले तारण दिवच्याक तांकां तारण दिवच्याक देखून हांवें एक सवाल करचें केदाळाय ह्या दिसांनी हांवें एक सवाल करचें रे तिरेन तुमकां करतास तुमी उजव्याक आसात गी दाव्याक आसात खंयच्या कुशीक आसात उजव्याक की दाव्याक खंयच्या कुशीचो सोर बचाव जालो
कित्याक सोर तयार आल्लो म्हणून न्ही, पूण निमाणे घडये क्रुसार जेजू सडवण जोडून दितना ताणें मागलें. तो म्हणालो, जेजू तूं म्हजो सोमी. ताणें जेजूक तसो सोमी केलो. कित्याक सोरा थंय कांय ना, आपलें म्हणलें कांय ना, ताकाच बचाव करूंक जायना, देखून ताणें जेजूक उलो मारलो. आज आमकांच आमी बचाव करूंक जायना मोगाळ भवान बरी. आमी सबार जाणां आमी परिस्थितींत आसा आज. ना म्हण नाकात, आज व्हडली फोट कितें जावन आसा, आमी जेजूक आमची परिस्थिती दिना. लॉर्ड कॅनॉट सेव अस. देखून चूर तूं उजव्या कुशींतल्यान दाव्या कुशीक गेलाय जावंक पुरो. आज आमी बंद पासांत आसा, मस्त जाणां हर एकली. तूं मात्र न्ही, हांवूय आसा. सो आज आमी समजुचें जेजूचें हेणें पयलें हेणें आचरण केल्यार पावना. करया, बरें करया, दुसऱ्या येण्याक तयार करया. पूण ह्या पयल्या दुसऱ्या येण्या मदें आतां आनी एक येणें आसा जेजूचें, हें आमी बरें करून करीचें. तिसरें येणें खंयचें जेजूचें सांगा म्हाका. तिसरें येणें खंयचें जेजूचें? थर्ड कमींग. हांवें म्हळें 3 शब्द: हिस्ट्री, मिस्ट्री अँड विक्ट्री. विक्ट्री म्हळ्यार तो जैतान येता. जैतान आमकां आपूण व्हरूंक, आमकां तारण दिवंक, तें दुसरें. पूण ह्या पयल्या आनी दुसऱ्या येण्या मदें आतां ह्या संवसारांत आमी आसचे, ताचें येणें जाता तिसरें, तें डेली कमींग ऑफ जीजस. डेली, सदांच जावं पुरो विविध तरांनी. कशें? मागणें करतना, रेतीर करतना, देवाचें उतर वाचतना, सक्रामेंत भेटयत आसतना, वा दुसऱ्या विविध तरांनी येता. पूण प्रत्येक तरान 4 तरांनी. कशें? मागणें, सक्रामेंत आनी तिसरें देवाचें उतर, चवथें आमचे कश्ट. आमच्या कश्टा मुखांत येता. जेजू आमकां तयार करता कश्टांनी. देखून कश्ट येतना धांव नाकात. खंयचे कश्ट फूड करूंक शिकायचे. जर आमी फूड करिना, बिलीव मी, आमी पुलगत्रींत रावचे. तुमकां पुलगत्रींत रावंक जाय की आंगराचे? आज मेळचे कश्ट कान घेया मोगाळ भवानी म्हणी. थोडीं जाणां पुरपुरोन कान घेता, ते व्यर्थ. मोगान सोसुल्ले कश्ट पुरपूर नासतना, बावळटान बरवशान मोगान कश्ट सोसल्यार खंयचेय ते जावं, बीट फिजिकल, कुडीचे वा मोतीचे वा आत्म्याचे, तो स्पिरिच्युअल, इमोशनल, फिजिकल, खंयचे, ह्या मुखान देव आमकां तयार करता. So God is preparing. देखून जेजूचें येणें आमचें तें आज जायजें डेली. तर आमकां मेळचें सक्कड आमी बावळटान बरवशान मोगान कान घेवचें. आनी हांवें म्हळें हे 4 विशय 4 हप्त्यांचे. जेजू थंय आमकां बरवसो आसा, शांती आसा, आनी संतोश आसा, आनी समाधान आसा. जर आज आमची परिस्थिती कितेंय जावं, तुमकां बरवसो आसा जाल्यार, शांती आसा जाल्यार, आनी संतोष आनी घालें मोग आसा जाल्यार जेजूचें येणें जालां म्हणलें अर्थ. कितल्या जाणांक बरवसो, शांती, समाधान सक्कड आसा? हात वयर करा पळया. थोडे मात्र, थोड्यांचे इल्ले आसा फादर. कातंत काल आनी 1 म्हयनो आहा न्ही मागीर पळया. प्रेज जेजूचें येणें आज तुमकां बरवसो आसा जाल्यार, यू हॅव नॉट लॉस्ट युअर होप. बरवसो तुमकां तुमचें थंय शांती आसा जाल्यार, तुमच्या जिवितांत, कुटुंबांत आनी संबंधांत, वा तुमचें तें आज संतोष आसा जाल्यार, तुमचें तें मोग आसा जाल्यार, जेजूचें येणें जालां. यू आर रेडी. पूण हें जावना तर आमकां अवकाश आसा. भिवूंच नाका. आज आमी कालें करीचे. थोडी बडी आमच्या जिवितांत जावना जावं रे. एक मनीस हांगासर एका रेतीरेक ताका उखल नडलो 4 जाणांनी. जेजूक आमी आयकलां बायबलांत. एकल्याक खंय 6 इश्टांनी ताका उखल नाडलो, खंय मुखार जागो नातलो म्हणून जेजू आसले कडेन तांणी घालें गेलें. पाखें उक्तें करून थंय देंवयलो.
जेसून या 4 जणांचो सोगांचो बाबत पळोवन त्या आर मारलेल्या बोरें केलें आनी तशेंच एक दीस एका वर्सा सुमार वर्सां आदी एकल्याक हांगासर 4 सोग इश्ट आनी हाडले. ते इश्ट क्रिस्तांवचे न्ही आनी एक धर्माचे. ताका उखोल ना हांगा मंदिरांत तांणी रेतेरेक सोडले आनी म्हळें, फादर हाका कितें म्हणी खरा, हो मनीस क्रिस्तांव. उखोल हाडिल्लो मनीस कोण? क्रिस्तांव. हाडिल्ले मनीस ते हाडिल्ले दुसरे 4 जण क्रिस्तांव न्ही, पूण तांकां बरो आसा ती तांची पती न्ही. जेसू थंय बरो जाता तो खंडीत जातलो, देखून ताका हांगा दवरा एक हप्तो. आनी अशें ताका हो हाडिल्लो मनीस ताका चलोवंक जायनातलें. उखोल नाडला एक कटल्यार संजे सकयल रतीर चलता, कोणाक बसोंक जायना पळय, कटल्यार न्हिदोवन रतीर करयेत. हो न्हिदलो, हाका चलोवंक जायनातलें, न्हिदोवन. पूण हो खंय भायल्या गांवांत आसलो, खंय UK इंग्लंडान काम करतलो. हांगा एका चेडवाच्या मोगार पडलो. ह्या चेडवान ताचे पयशे पुरा हाच्या एकाउंटात धाडटालो. कोण ना हाचे पयशे काडून गेले. हांगा ताणें खावन पियोन गंमत नोयेच्या काळार तशें जालें न्ही. सो हाणें तशेंच केलें, पुरा पयशे वेबाड. आनी हे हांगासर गांवांत वो 3-4 वर्सां मस्त वर्सां येवना. हे हांगासर आनी एकल्याच्या मोगारय पडले आनी तो गांवाक हाचे कडेन आतां काजार जावया म्हणून फाटीं येतना हे चेडवाचे पयशे पुरा वेबाड कर आनी एकल्या सांगाता गेला. देखून हे हो मनीस सगलो बरो असो गेलो, समाधान गेलें, संतोष ना जिवितान जीवनದಲ್ಲಿ जिगुप्से. पियोन आता UK गेलो ना, घरांतल्यान भायर गेलो, बस स्टँडान पडलो. ह्या वेळार ताका तांणी उखोल नाडलो. पूण हांगासर तो रेतीरेक ताका हाडिल्लो आनी कटल्यार तशें न्हिदलो. पूण देवाचें उतर ताणें आयकलें म्हळ्यार आनी ताणें तो सत मानलो, पातयलो. जेसू म्हाका बरो करता, जेसू थंय म्हाका बरोसो आसा, शांती आसा, संतोष आसा आनी सगळें आसा. जीजस इज एवरीथींग. देखून हांवें येदोळ म्हणसर ही सूख केल्ली, हांवें जेजूचेर आशिल्लो विश्वास काण्ण मनशाचेर गेल्लो. मोगाळ बाबा आनी म्हणी बायबलांतली मदली वळ म्हणटा, मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास चड कोणाक शरण येजे. मनशांक मनशाचो जागो दिया, देवाक देवाचो जागो दिया. देवाचो जागो मनशांक दिनाका. ओनली इन जीसस. जेजू थंय बरो असो शांती सगळा तशें येणें आनी हाणें जेजूक स्विकार केलो, पातयेलो, मागलें. हाका उठोवंक जायनातलें, सका बोळायलें, उठोवन त्या रेतीरेन तो बरो जालो. आनी एक रेतीर केली कोण ना, 2-3 रेतीऱ्यो केल्यो. उपरांत तो म्हणालो आनी जेजू थंय समा जालो. मोगाळ बाबा आनी म्हणे आज हांव पातयेता. आमचे थंय थोड्यो परिस्थिती आसा. जांबरो थोडीं जाणां पातकांत आसात, जांबरो थोडीं जाणां आज कंतींत आसात, जांबरो थोड्यांचो संबंद आज सोमाना, वायटांत आसात, गुलामपणांत आसात. तर ह्या संगतींनी जेजूचे कालें जायचे येणे जायचे. ह्या खातीर आमी कितें करीचे? कांय करूंक ना, आल्लें पुरो जेजूक दिया आनी जेजूक सांगा, कम लॉर्ड जीजस. जेजू म्हज्या जिवितांत ये, म्हज्या पथकांत ये, म्हज्या खंतींत ये, म्हज्या पिडेंत ये, म्हज्या कुटुंबांत ये, वा म्हज्या गुलामपणांत ये. रवी आमच्या जाग्यांनी बावडताची उसारणी आमी सगळां सांगता म्हणया. एका सेवाक सत म्हणटा, सर पददार बापतो सर्गा आनी बेतमेसो दिसता आनी ना दिसता सर्वस्सूंचो रचणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलो स्पूत तो सर कळा आदी बापातावन सलमला, देवातावन देव उसवडातावन उसवाड, खऱ्या देवातावन उसरलो करो देव. तो देवातावन सलमला ताका रसूंक ना,
बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसोत आनी आमचे सोडवणे बसोत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां आत्मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पॉन्स पिलाताक ताका क्रुसार मारलो ताणें कसमोरान सोंसले आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो ताचे रासवडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वरनी जीवदार तो बापा आनी पुता दावन निपसला बापा आनी पुता बराबर ताका संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी दामदता वरवीं सापले देव सभेक सतमंता पातकांच्या भक्षणां खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुनः जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भाव भयणो सुम्यांचे सुताय ताचे येण्या वरवीं आमकां बरवसो शांती संतोश आनी मोग मेळटा त्याच बावळतान बरवशान जेजू मुखांत आमची सर मागणी आतां बापा मुखार आमी समर्पया. बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्याने सुवार्थेची मोलां उखल धरंक तुजे परजेक तुज्या पुता क्रिस्ताच्या येण्याक फावो ती तयाराय करूंक आदार दिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. या एवकरिस्ताचे वेदी भोमारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक खरेपणी तयाराय करून सर्गींच्या राजाक लग्ती जाल्ली जिणी बांदून हाडूंक आमची काळजां मोना उगड म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्यो कसली गरजो इरादे आसकिते आमी हांगासर हाडल्यात ह्या घडये सुमयाक आमी भेटोवन दिवया. सोर आमची कुटुंबां मोगाच्या मनशांक कश्टान संकश्टांत आसल्या हर एकल्यांक समर्पण कर. जेजूच्या येण्या वरवीं बरवसो शांती समाधान संतोष आनी मोग सोडवण तांकां लाभो जयश्री कृपा लाभो. आम्हा समेसांची मागणी तो सुदैव सर बरवशाचे मूळ तो जावन आसा जेजू थंय आनी पवित्र आत्म्या थंय आमकां आशिर्वादीत करूं हे मागणे हांव करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातां समिया स्वीकार करतो म्हाका मोगाळ म्हज्या धनिया हर एक पत्रेक म्हजो हांवच भेटोवन दिता सर्वच म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता. म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावतल्या तशें तांचे स्वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळसां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पै अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदना आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापोन घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या दळबारां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरूच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागतां जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुंगव्याच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेचपरी चेवान जातस आनी काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे मोगसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशे बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गोट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सणची काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासांव. आनी जेजूची कूड रगत सवतले आमा समेस सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिडर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिकाय प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस सांग तुजें परसळीत मुखार मोडपणाक फावो कर. आमा समेस तांची दाय कर मागता. हांव कुवार मरे देवाची माये संगाती भगवान सुसे तिसो पती
भगवंतम दुता आनी सर काळी तुका मनवल्यान विशेष करून आमचो घडणार सार्नोल्ड जॉन्सन जोसेफ रेनार्ड मेर्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सोडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेसू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयाराय करची ह्या संवसारांत आसतना जेजूचे येणे विविध आनी आमचे थंय जाय हर एक संगतीन एकडी बोर परत आमचे दोळे धांपया आमकां सर संगती समयाक समर्पण करया ताचे येणे आमचे थंय जाव म्हणून जेजू कडेन ताणें आमकां दिल्लें तें मागणें बापा कडेन जेजूच्या त्या मागण्या मुखांत आमी आतां मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज सामकें येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयकुन्या जिवितान सुवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान तेकतेल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सूर आकंदांतली वाटय कित्याक रस वडकी पदव्या आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या भावर्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सुमयान जेजू क्रिस्ताची कुडीर आमी संग वता तेमचेर झडती आनी क्यासडीन जावं तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त ताचे येणे आमचे थंय जाता बरवशाचे शांतीचे संतोष आनी मोगाचे देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सम्यान म्हजे भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या बुकेन आमी आयल्या तुजे कोण दी आमकां उंडो सगी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा ससनाच्या जिविताच्या जीवनांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अथीर वस्तू मध्ये आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळतेल्या देण्यांक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय
हो तुझ्या जेवणाचो फळ आमकां सर्वांक मेळो म्हूण आमी मागता तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पॉट तुमचे सवे आसो आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसून यात जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडोवकार. जेसू आमच्या सोमिया सोडवे आमकां पत्यादनिया अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोमिया आमच्या देव तर वेगी या भय तळा सलवार करच्या मनशा कोळाक नाचराव के दीस सोडी नाका ये जेसू आमच्या